fear and anxiety in the minds of residents of Vasco over the cruel treatment being meted out to stray cattle by some unknown persons, like throwing scalding hot water on them so they do not occupy places on the roads. म्हणजे आज तुम्ही ते फोटो पसून पळयल्या इतली काकूट दिसता, म्हणजे गरम गरम उदक काढून ते गायेंचेर उडोवप आणि सगळ्याकडे एक आणि दोन न्ही जाल्यार कांय ना म्हणल्यार 15 गायेंचेर आज ते गरम गरम उदक उडयल्लें आसा. स्पीकर सर म्हजे कडेन फोटोज आसा इतले, म्हणजे पळयल्यार पसून म्हणजे काकूट येता आनी वायट दिसता. ती गोरवां म्हणटा तांकां उलोवपाक कळना, पूण तांकां जो त्रास जाता, आमचे वास्को PFA आसा ते तांकां व्हरून मलम बी लायता. पूण म्हाका दिसता खंय तरी पुलिसान सर स्पीकर CM सरा कडेन रिक्वेस्ट करता की इमिडिएटली तांणी इन्स्ट्रक्शन दिवची हो कोण उडयता आनी कित्या खातीर उडयता ताची चवकशी करची म्हणून. बिकॉज हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून.